काल जो इन्सिडेंट घडला त्या इन्सिडेंटाचे प्रोटेस्ट करपा खातीर ही मिटींग ही प्रेस कॉन्फरन्स हांवें आपयल्या. बेसिकली नॉर्थ झोन आनी सेंट्रल झोन एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे 2 झोन्स आसा ह्या झोन्सांतल्या टिचर्सांक आनी नॉन टिचींग स्टाफाक पगार गेल्ल्या म्हयन्याचो दिवना. नॉर्मली पेमेंट तांकां 1 तारखेक जावपाक जाय, बाकीच्यांक जाता त्या भशेन. सावथ झोनाचो तांणी दिला, नॉर्थ झोनाचो आनी सेंट्रल झोनाचो दिलो ना. ताका लागून स्टाफा भितर खुबशे पॅनीक जाला, कारण तांचे कोणाचे हावस लोन आसता, कोणाचे कार लोन आसता, तरेतरेचे कितें कितें पे करपाचें आसता. ते जर पे केले ना ह्या 8 दिसां भितर जाल्यार दे आर अगेन फर्दर तांकां इंट्रस्ट आनी तांकां पिनल इंट्रस्ट आनी कितें कितें तांचें आसता. ताज्या खातीर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक विचारपाक आमच्या पक्षाचें डेलिगेशन सगळे PCCचे ऑफिस बेरर्स, यूथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, NSUIचे ऑफिस बेरर्स, महिला काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स हे तिका मेळपाक गेले डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. तांणी तिचे कडेन बरे भशेन चर्चा केली. खंयच फुटेज पळयले जाल्यार खंयच तुगे कितें आर्ग्युमेंट जाले, हिटेड आर्ग्युमेंट जाले अशें कांयच दिसना. तांणी इतलेंच सांगलें, ते म्हणपाले पेमेंट आमी करतले, सद्या आमचे कडेन मातशे पयशांचें हें आसा. ताणें सांगलें तुमी 10 दीस जाले अजून पेमेंट करना, तुमी आमकां एक्झॅक्ट डेट दिवपाक शकता केन्ना पेमेंट करतले काय म्हणून. प्रोबेबली ताजेर तिजें कितें जालें म्हणून खबर ना, पूण तिणें तांकां सगळ्यांक गेट आउट फ्रॉम माय रूम अशें म्हणून शब्द वापरले. आतां खंयचोच हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पब्लिकाक सुद्दां अशे पद्दतीचे शब्द वापरपाक शकना. and they belong to the political party, they are office bearers of the political party. आणि ते घेवन गेल्या लोकांचो प्रश्न, पब्लिकाचो प्रश्न. पण म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन तिणें ते शब्द वापरले आनी तांणी थंय ज्या पद्दतीन बिहेवियर केलो हांव समजुपाक शकता. तिका सामकें हें केल्लें किंवा तिका कितें म्हणलें, तिचेर कितें एलिगेशन्स केल्लीं, तसलें कांयच ना थंय जावं ना. म्हणजे ते फुटेज आसा, सगळें आसा. मागीर ते पत्रकार भावूय थोडे आशिल्ले भितर, पत्रकार भावूय थोडे भितर आशिल्ले आसतले. तांणी पळयलां आसतलें. पण ज्या पद्दतीन तिणें तांकां तांचो इन्सल्ट, आय वूड से इट इज अ इन्सल्ट टू द ऑफिस बेरर्स ऑफ आवर ऑर्गनायजेशन्स. आनी म्हणून आज तांणी सकाळीं आतां सांजचे वचून तांणी ऑलरेडी एक FIR लॉन्च केला फॉर हॅविंग इन्सल्टेड अस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी. म्हाका दिसता ऑफिसरांक रुल्स रेग्युलेशन्स जाणून घेवपाची गरज आसा. रुल्स IAS ऑफिसर जायत, खंयचोय ऑफिसर जायत, पब्लीक हॅज टू बी ट्रिटेड प्रॉपरली इन देअर ऑफिसीस, स्पेशली वेन दे कम विथ पब्लीक इंट्रस्ट पिटिशन. दीस वॉज नॉट देअर पर्सनल, कोणाचें स्वताचें कितें काम घेवन ते वचूना, जाल्यार ते लोकांचो प्रश्न घेवन थंय गेल्या. आनी म्हणून हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हाजी जाता तितले बेगीन चवकशी करची. सो आमचें इतलेंच आसा की काल हें जालां पळय, a person of her caliber, that is an IAS officer, she may be a highly qualified person, but let me tell her that she is a government servant. And we would like to say to Vandana Rao, our clear message to Vandana Rao, the Director of Education, is that we had not come to your house to tell us to get out. You are a government servant, and having that position, you should know to respect your chair. And yes, we demand an apology from her. She has to say sorry to us, because it's not an insult only to 10 of us, it's an insult to each and every goal. आणि लास्ट बट द लिस्ट सांगपाचें म्हणल्यार काल साकून म्हाका पर्सनली 3 हेडमास्टरांचे फोन आयिल्ले आसा citing reasons and complaints about her. So that is also, I have told them they are welcome to give us complaints now.